भुरग्यांनो, हो जळटो उजो. ह्या उज्यान तुमी म्हाका हात घालून दाखयशात? कित्याक? हय, उज्यान हात घातल्यार आमचो हात जळटलो. हय, एक तर केन्ना ना केन्ना तुमी चुकून उज्यान हात घातला आसतलो आनी तो जळ्ळा आसतलो. ना तर तुमच्या घरच्यांनी वा वडिलांनी उज्यान हात घातल्यार जळटा ही शिटकावणी दिल्या आसतली. भुरग्यांनो, आमच्या पालकांक, आमच्या वडिलांक जिविताचो जायतोच बरो अणभव आसा. देखून आमी वेळचे वेळार तांचे सांगणे आयकप आनी ते जिवितांत पाळप सामकें गरजेचें. केन्ना केन्ना आमची इश्टा मित्रां वा सांगाती वांगडी मोगान हुस्क्यान भरून कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो आमकां करतात. ह्या सुचोवण्यांचेर आड नदर केली जाल्यार आमचें जिवीत त्रासान पडूंक शकता हाची देख दिवपी आयज आमी 5वी यत्तेचो पाठ शिकतले. पाठाचें नांव देख. एक व्हडलें तळें आसलें. तळ्याचे कुशीक दोंगर आसलो. आख्खो दोंगर झाडांनी गच्च भरिल्लो. तळ्यान खूब कुल्ल्यो रावताल्यो. थिगूर आनी हेर नुस्तेंय रावतालें. तळ्याचे देगेर एक खारवेलें घर आसलें. घरांत तो, ताची बायल आनी दोगां भुरगीं रावतालीं. खारवी त्या तळ्यांतल्यो कुल्ल्यो आपणाल्या जाळ्यांत धरतालो आनी बाजारांत व्हरून विकतालो. त्या पयशांचेर तो बायले भुरग्यांक पोसतालो. पावसा उपरांत तळ्यांतलें उदक उणें जातालें. खोल सुवातेर थोडें उरतालें. उरिल्ले सुवातेर तो वांयगण पिकयतालो. अशे तरेन तो खावन जेवन सुखी आसलो. एक वर्स तळ्या कुशीच्या दोंगरावेलें रान एका गिरेस्तान विकतें घेतलें. दोंगरावेलीं सगळीं झाडां मारून दोंगर बोडको केलो. झाडां मारिल्ल्यान त्या वर्सा त्या वाठारांत पावस खूब उणो पडलो. केन्नाच आटलें ना तें तळें त्या वर्सा आटलें. उदक उणें जाल्ल्यान तळ्यांतलें नुस्तें मरपाक लागलें. त्या खारव्याक कुल्ल्यो, थिगूर सदचे परस चड मेळपाक लागले. खारव्याची जोड वाडपाक लागली. ह्या तळ्यांत नुस्तें चड मेळटा ही खबर गांवच्या लोकांक कळटकर जायते लोक त्या तळ्यांतलें नुस्तें मारपाक लागले. करता करता त्या तळ्यांतलें नुस्तें सोंपपाक लागलें. उबाळ सोंपचे आदींच तळ्यांतलें सगळें उदक आटून तळें सामकें सुकलें. एक दीस त्या गांवांतल्या जनाबाबागेर एक व्हडली पार्टी आशिल्ली. जनाबाबान खारव्याक आपोवन व्हेलो आनी बऱ्यो लाखेच्यो कुल्ल्यो हाडल्यार दुपेटीन मोल दितलो अशें सांगलें. खारवी पयशांक भुल्लो. बेगीबेगीन तळ्या कडेन गेलो आनी बिळांनी कुल्ल्यो सोदूंक लागलो. दीसभर सोदून सोदून ताका लाखेच्यो 10 कुल्ल्यो मेळ्ळ्यो. त्या कुल्ल्यांनी तांतयां आसलीं. कुल्ल्यो घेवन तो पयलीं आपणाल्या घरा गेलो. ताणें बायलेक सांगलें, आयज म्हाका दुपेटीन पयशे मेळटले. हांव जनाबाबागेर ह्यो कुल्ल्यो दिवन येतां. इतल्योच कुल्ल्यो? बायलेन विचारलें. हय, दीसभर सोदून सोदून म्हाका इतल्योच मेळ्ळ्यात. घडये इतल्योच उरिल्ल्यो, खारव्यान म्हणलें. बायलेन कुल्ल्यो आरतून परतून पळयल्यो. तातूंतलीं तांतयां पळोवन तिणें म्हणलें,
निमण्यो इतल्योच उरिल्ल्यो तांतयांच्यो कुल्ल्यो, त्यो लेगीत तुमी धरल्यो न्हय? मागीर नव्यो कुल्ल्यो कश्यो जातल्यो? सोडून दियात त्यो तळ्यांत. पूण खारव्यान बायलेचें म्हणणें कानामानार घेतलें ना. ताका पयशांची आस जाली. ताणें त्यो कुल्ल्यो व्हरून जनाबाबाक दिल्यो. त्यो शिजोवन जनाबाबान आपणाली पार्टी फुलयली. उपरांत त्या तळ्यांत कसलेंच नुस्तें उरलें ना. ना कुल्ल्यो ना तिगूर. तळ्या कुशीचो दोंगर बोडको जाल्ल्यान दुसऱ्याय वर्सा पावस उणो पडलो. तळ्यांत थोडें उदक भरलें. पूण 2 म्हयने गेले तरी उदकान नुस्तें पसवलें ना. कुल्ल्यो तर जाल्योच ना. नुस्तें नासून खारव्याचेर उपाशी रावपाची पाळी आयली. आतां ताका दिसलें, पयशांचे आशेन आपणे तांतयांच्यो कुल्ल्यो विकूंक नाशिल्ल्यो जाल्यार आपणाचेर गांव सोडपाची पाळी येवची नाशिल्ली. भुरग्यांनो, आशा मनशाचें जिवीत सदांच होगडायता. मनशाच्या जिविताची सूख, शांती, खुशालकाय ना करता. देखून आमी केन्नाच आशेचे गुलाम जावचे न्हय. तशेंच कांय चुकी आमकां सुदरावपाक मेळनात. कित्याक तर कांय चुकी आमचो वा दुसऱ्याचो जीव घेवन वतात. देखीक फोग फुगेट्यो लायतना कितल्याशाच जाणांचो शेवट जाला. उदकान पेंवूंक गेल्ले कडेन कितलींशींच जाणां बुडल्यांत. विजे कडेन खेळ्ळ्यार आमी शॉक लागून करपतात आनी आदी. देखून कसलेंय नवें काम करतना वा खेळ खेळटना वा खंयूय वतना पालकांक वा घरच्यांक सांगप आनी तांचो योग्य सल्लो घेवप गरजेचें. देव बरें करूं.